सध्या पावसाचो नेट सुरूच आसा। नोंद करपासारकी गजाल म्हळ्यार गोंयांत मान्सून सुरू जावन फक्त 1.5 म्हयनो जाला आनी पुराय हंगामांतलो 71% पावस पडून गेला आनी ह्या 71%तलो भोवतेक पावस फाटल्या 10 दिसांनी पडला। आतापर्यंत गोंयांत 2348 मिलीमीटर पावस पडला, जो सरासरीपेक्षा 53% चड आसा। गोंयांत सरासरी दर वर्सा 3300 मिलीमीटर पावस पडटा। वाळपय, सांखळे आनी सांग्यार पावसान शेकडो हुबला। राज्यांत 1 जून ते 18 मजगतीं वाळपय 106.65 इंच, सांगे 104.9 इंच जाल्यार सांखळे 100.76 इंच पावसाची नोंद जाल्या। राज्यांत सरासरी 92.44 इंच पावसाची नोंद जाल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।